भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां ह्या दिसाचे नामान पाठवून ह्या कार्मेल किरण कार्याक देवाच्या उतरा वयल्या नियाळाक हांव तुमकां स्वागत करता. वर्ती दादोसकाय भक्तां, आमच्या वीक्षक तावनो आमी आयकुची उतरां तुमची उत्तेजन आनी तुमचो पाठिंबो. एक निदर्शन तुमकां सांगचें जाल्यार मुंबयतावन एकलो वीक्षक आमकां फोन करन म्हणा लागलो, एक दीस कार्मेल किरण टीव्हीर येवंक नातलें पळोवन, फादर हांवें 300 रुपया दिवन कार्मेल किरण कार्यक्रमा खातीरच केबल घाला आनी कार्मेल किरण येना जाल्यार कशें. त्या देखून तें हर एका दिसा चुकोनासतल्यान प्रसार जावचे बरी तुमी पळय जाय. थोडे टेक्निकल प्रॉब्लेम आसल्यान त्या दीस तें प्रसार जावंक नातलें आनी थोडे पटी अशें जावचें आसा, कांय करूंक जायना. पूण त्या आमच्या भावान सांगलेलीं उतरां निजाके वर्त्या दादोसकायेची आनी वर्त्या उत्तेजनाची. आमी तुमकां सदांच आभारी आसां आनी तुमचें उत्तेजन, तुमची ही बोगणां आमकां आनिकय उर्बेवन करतात, आनिकय क्रियाळ करतात आमच्या मिसावान. तुमी आनी आमी सांगाता समकोया, देवाच्या उतराचो नियाळ गूण आनी गूण करया आनी अशें आमचें जिवीत अर्थाभरीत करया. ह्या प्रस्तावेक
चिंतना सांगता हांव तुमकां आयच्या दिसाचें देवाचें उतर आयकूंक आपोवणें दिता. आनी आयचें वाचप आसा पोरण्या तेस्तामेंतांतलें. आयच्या मिसाचें पयलें वाचप उपदेशकाच्या ग्रंथांतलें आनी अध्याय 3 वळी 1 तावन 11 पर्यंत. हर एके वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मोवंक, एक वेळ मरोवंक, एक वेळ रोवंक, एक वेळ रोयलेलें हुमटून काडूंक, एक वेळ जिवेशी मारूंक, एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडोवंक, एक वेळ हांसूंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ नासूंक, एक वेळ फातोर भायर उडोवंक, एक वेळ ते एकठांय करूंक, एक वेळ वेंगूंक, एक वेळ वेंगी नासतना रावोंक, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक, एक वेळ शिवोवंक, एक वेळ संगी रावोवंक, एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेश करूंक, एक वेळ झुजोवंक, एक वेळ शांतीन जिवंक. वावरड्याक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो? मनशांनी परिश्रमान करचे खातीर देवान तांकां दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. ताणें सगळ्यो वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजान अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी अरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापोवंक मनशाच्यान जायना. भावनो आनी भयणीनो, भोव अर्थाबरीत वाचप आनी हें वाचप पोरण्या तेस्तामेंताच्या उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें. नव्या तेस्तामेंताची पुस्तकां आनी पत्रां आमकां चड मोगाची आनी लागशिल्ली आनी वळखीची. पोरण्या तेस्तामेंताचे थोडे बूक आमकां वळखीचे, तरी थोड्या विशयांत आमकां तितली जाणवाय आसची ना म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना न्हय गे. आनी प्रत्येक जावन आयचो उपदेशकाचो ग्रंथ हे वाचप आयकलां जावंक पुरो, पूण उपदेशक कोण कितें ह्या विशीं कळीत आसचें ना. त्या देखून नियाळ दिवच्या पयलें ह्या पुस्तका विशयांत आनी बरें येणाऱ्या विशयांत थोड्यो संगती गजाली तुमकां हांव सांगूंक आशेतां. हेब्रेव भाशेंत ह्या बुकाक कोहेलेत म्हणटात. कोहेलेत हे नांव काहाल म्हणजे साबा म्हणच्या शब्दांतल्यान आयलां. कोहेलेत म्हण ह्या बुकाक नांव, आनी हें नांव कोहेल म्हणच्या मूळ शब्दांतल्यान आयलां. आनी काहाल म्हळ्यार साबा म्हणून अर्थ. तर कोहेलेत कोण जाता? सभेंत उलयतलो. सभेंत म्हळ्यार मस्त जाणां साबे, मस्त जाणां जमलेलो जागो, आनी त्या सभेर उलयतलो मनीस कोहेलेत वा उपदेशक. उपदेश निडूद म्हणून कन्नडांत तुमी आयकलां जावंक पुरो. म्हणजे शिकोवन दिवचो, जाणवाय दिवचो, शर्माव सांगतलो अशें आमी समजूं येता. आनी ह्या बुकाच्या पयल्या वळीर हो बूक कोणें बरयलेलो म्हणून सांगलां शिर्शिकेन, प्रस्तावनान. आनी थंयसर सांगलेलें आसा दाविदाचो पूत, ताची उतरां, साल्मांची उतरां म्हणून आसा. पूण मुखार भावन आनी भयणीनो, ह्या बुकाचो तर्जुमो करता आसतना, ह्या बुकाची वरोवणी करता आसतना आमकां स्पश्ट कळटा की हो बूक ताणें बरयलेलो न्हय. ताणें बरयलेलो न्हय.
त्या काळार एक दस्तूर अशी आसली की कोण नांवाडीक न्हय आसले मनीस बूक बरयताले. आतां तांणी बरयलेलो बूक तांचे काले परगटणी लोकांक पावोवचे, सगळ्यांनी तें घेयचे वाचचे जाल्यार कितें करचें, नांवाडीक मनशाच्या नांवार परगट करीचे. न्हय ब्रँडेड वस्तूंक मोल चड. संवसारान नांव येल्लो व्यक्ती आयल्यार आमी सकट घुमटी लांब काडून ताका पळोवंक वेता. त्या देखून हो लोक कितें करतालो, समाजेंत नांवाडीक आसलेल्या लोकांच्या नांवार कोण नांव नातलो एकलो मनीस बरयतालो. आनी तशें हो बूक बरयलेलो जावन आसा म्हणून तज्ञ म्हणटात. आनी कोण बरयल्लें आमकां स्पश्ट आनी की कळोन ना. पूण मतीन दवरया, जेजू येवच्या की 300 वर्सां पयलें हो बूक उपदेशकाचें ग्रंथ बरयलेलें जावन आसा. आतां ह्या ग्रंथाचो शेवट कितें, हातूंत कितें आटापण आसा. ह्या ग्रंथाचो प्रमुख शेवट कितें म्हळ्यार मनशा जिविताचो शेवट वा मनशा जिविताचो उद्देश कितें हें सांगून दिवचें प्रयत्न हांगासर केला. आनी बरयणार म्हणटा, ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत निरार्थक, युजलेस, वॅनिटी म्हणटा तो. जाणवाई, ग्रेस्तकाय, मोग, जिवीत हे सकड निरर्थक. देवान मनशा जिविताक एक योजन आसा केला, तरी तें योजन मनशातावन लिपला. मनीस ताच्या सोदण्यार आसा आनी कोण हें योजन सोदून काडन त्या प्रमाणे आपणाची जिवी मांडटा तो निजाकी संतुश्ट जावंक पावता म्हणसो संदेश ह्या एका बुकांत आसा. आनी संवसाराची सुख संपत्ती ग्रेस्तकायेक अदीक लक्ष दिवन जियेतल्यांचें जिवीत कितलें पोकळ म्हणी हें पुस्तक आमकां सांगता. आतां तुमकां समजलें म्हण दिसता ह्या बुका विशयी. तर आयच्या ह्या वाचपाक आमी या. आनी बरयणार म्हणटा जायत्या नमुन्याचो वेळ काळ ताणें उल्लेख केल्लो आसा. आनी ह्या हर एका मुखांत्र भावनो आनी भयणीनो, जेजू बरयणार आमकां सांगता की हर एका वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पंदासच्या हर एका कामाक ताचीच वेळ घडी आसा. ही उतरां हर एकल्याक लागू जातात. आमकां क्रिस्तांव न्हय आसल्यांक, हांगा आसच्यांक, युरोपांत आसच्यांक हर एकल्याक लागू जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एका वेळाक, हर एका परिगतेक देवाचें उतर लागू जाता. त्या देखून बरें जावं खोटेंय जावं, दुखाचें जावं संतोशाचें जावं, हर एक घडीतां देवाच्या मांडावळे काल चलतात. देवाचें मांडावळ नासतना कांयच चलना. गॉड इज इन फूल कंट्रोल. अशें आयकतना एका रितीन आमकां टेन्शन जावंक पुरो, आमी चिंता करूंक सुरू करूंक पुरो, आमकां कांय करूंक जायना, आमी देवाच्या हातांत बंदी म्हूण. आनी एक हातांत मोगाळ भोंवन न्ही भयणीनो, देवाचेर आमकां भरवोसो उपजयता, देवाचेर भावार्थ गूण करयता. ही देवाची उतरां. कित्याक आमी जल्मून येवंक देवा लागीं विचारलेलें ना आनी मरणा लागीं आमचें अपॉयंटमेंट ना ना कोणाकय कळीत ना. एक दीस जल्मूंक, एक वेळ मरूंक. पूण हर एक संगती ह्या मरणा आनी जिविता मदें जावच्यो देवाच्या मांडावळे काल चलतात. पूण तुमी सवाल विचारूंक पुरो, संवसारांत पळयतना कुणयो सोडटात, अत्याचार चलता, अन्याय सोडून आसा, झुजां चलते आसात, निरापराधी मरते आसात, इराकांत कितें घडते आसा. तर देव खंय आसा, देवाची मांडावळ खंय आसा. भावनो आनी भयणीनो, गॉड इज इन फूल कंट्रोल. आमचो देव वांकड्या गिटांनी
नीट बरोवंक शकता. आनी ताच्या परवणगेविने कितेंच चलना. रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा पळया 8 अध्याय ओळ 20 आनी 8 आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमी जाणाव. देवान आपयलेल्या व्यक्तींक सर्व संगती तांच्या बऱ्याक पडचे परी देव करता. हो आमचो बरवसो, हो आमचो बावडतो. भावन आनी भयणीनो, हांगासर हें वाचप वाचता आसतना आमच्या मतेक येवचें एक मुळावें सत कितें म्हळ्यार सर्व संगती बदलतात. आज रडतलो फाल्यां हांसता, आज जिवन जाल्लो फाल्यां मरता, एक दीस मोडूंक एक दीस बांदूंक अशें म्हणटाना दिसून येवचें एक प्रमुख लक्षण कितें म्हळ्यार बदलावण, चेंज. आनी खंडीत जावन चेंज गरजेचें. प्रकृतीन पळयलें जाल्यार आतां पावशेर दीस आनी गीम आनी हिंव जाल्ले उपरांत गीम अशें प्रकृती दिसय ती बदलावण आसा आनी बदलावण गरजेची. बदलावण गरजेचें. बदलावण कितें करता? नव्या स्थितीगतीक हुंदून जिवंक आमकां कुमक करता. भितरल्यान वाडोवंक कुडीन मात्र न्ही, कुडीन वय आमी ल्हान आसल्या आज व्हड जाल्या आनी एका दिसा आमी प्रायस्त जावन आमी मरतल्या. कुडीन वाडटा तशेंच आमच्या आत्म्यांनी वाडटा. देवा लागीं आमी आनीकी लागीं जाता. कालच्या दिसा की आज आनी आयच्या की फाल्यां हांव देवाक देवाचो मोग करच्यांत ताका मानवचें जिवीत जिवोवच्यांत हांव मुखार सरतां. पंत आव्हानां स्विकार करूंक म्हाका सुलाभ जाता. वय की न्ही मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तत्वशास्त्रीन एकल्यान सांगलेलें आसा व्हडच्या उदकांत 2 पोटी पांय दवरूंक जायना. तें उदक वळून साचता आनी तें दुसरेंच उदक. पूण उडास दवरया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, सर व्यक्ती, सर मनशां, सर्व स्थितीगती बदलता पूण कोण बदलना? कोण बदलना? देव बदलना. देव बदलना. God is unmoved mover. तो हेर संगतींक मूव करता, हेर व्यक्तींक मूव करता, हेर स्थितीगतींक मूव करता पूण तो बदलना. तो मूव जायना, तो हालना. एक घडी चिंतून पळया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव एखाद्या वेळा हल्लो जाल्यार आज देव मोगाळ, फाल्यां तोच देव रागिश्ट जाल्यार, आज देव बक्षिता फाल्यां बक्षिनासतना रावलो जाल्यार, आज पावस धाडटा येवच्या वर्सा धाडना जाल्यार, गंभीर विशय वय की न्ही मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. त्या देखून देव केदींच बदलना, आमी बदलता. ह्या संवसाराच्यो वस्तू संगती सक्कडी बदलतात. त्या देखून हर घडी, हर विशय, हर संगत आमी संतोषान जिवंक आनी देवाच्या मांडावळे प्रमाणे स्विकार करूंक प्रयत्न करूंक जाय. ही इतली प्रस्तावीक चिंतना मतीन दवरून आमी आयच्या वाचपाक या. आनी थंयसर म्हणटा हर एक वस्तूक एक वेळ काल आसा, एक वेळ जल्मोवंक, एक वेळ मरोवंक, एक वेळ रोवंक, एक वेळ रोयलेलें हुमटून काडूंक. आमी कोण्णी ह्या संवसारी जल्मून येवंक मागल्लें ना, एप्लिकेशन घाल्लें ना, रिक्वेस्ट केल्लें ना. आनी हांवें सांगलें आमी मरणा लागीं अपॉयंटमेंट केल्लेंय ना. ह्याच दिसा ह्याच घडये म्हाका मरण येवचें म्हणून आमी कोणूकच सांगूंक शकचे ना. पूण देव जाणा. हर एक देवाच्या मांडावळे प्रमाणे चलता. आनी हें बॅलन्स आमी चुकोवंक नजो. बरें म्हणटा एक वेळ रोवंक, एक वेळ रोयलेलें हुमटून काडूंक. पावस आयल्यानच कितें करता आमी? गादो कसून कृशेचें काम आमी करता.
पूण गिमान करून गेल्यार कितें जाता? गादो कोसूंक नेज लावंक गेल्यार जाताय? जायना. त्या देखून देवान कितें मांडवळ घाल्या त्या प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. त्या वेळा मात्र आमचें जिवीत समतोलन आसता, आमचें जिवीत बॅलन्स आसता. मुखारसून म्हणटा पळया, एक वेळ जिवेशी मारूंक, एक वेळ बरें करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक. तरणाटो आसतना वा आमी तरणाटपणांत आसतना म्हगाल भावन आनी भयणीनो, खंडी जावन आमच्या कुडींत सकत आसली, आमचें तें उर्बा आसली. कितेंय खरी येता म्हणून आमकां जातालें रगत उण आसलें म्हणटा आमी. पूण कितें जाता? प्राय येता येताना रगत निवता, सकत उणी जाता, उर्बाय माजवून येता, उर्बाय माजवून येता. आनी हे जिविताचे नियम, हे नैसर्गीक नियम, कांय करूंक जायना. तर नटपणार आमी सक्कड करतले म्हणून आतांय करूंक गेल्यार उतर प्रायर जाता गे, जायना. तर नटपणार आमी स्वतंत्र आसल्या पूण उतर प्रायर आमी हेरांक हुंदून जियेचे पडटा. हेरां वट्टोकू जियेत आसतना, हेरां आमच्या गरजांक पावता आसतना तांकां स्विकार करूंक, पुरपूर नासतना रावोंक, शीन उसारी नासतना रावोंक, सोंसणीकायेन मोवाळ्यान जिवंक प्रयत्न करीचे. ती जावन आसा देवाची खुशी. मुखारसून म्हणटा पळया, एक वेळ रोडोंक, एक वेळ हांसूंक. आमी कोणीय दुखीत आव न्हू, पिडेशिडेत आव न्हू, पयस वचोंक जायना. आमी कोणीय सुकोवन काण घेवचे बरी ना. ती आमची सावळी आसले भाशेन. म्हाका सावळी नाका म्हणून सावळेत हांव पयस रावंक जाता गी ना, सावळी म्हज्या फाटल्यानच आसा. तशेंच दुखी आमच्या फाटल्यानच येता. देवाचे योजनी तशेंच आसा. पळयत आसूं एकलोच पूत ह्या संवसार येत आसतना ताणें सक्कड ताका बरें दिवना. ताच्या जिवितांत कश्ट आसले, ताच्या जिवितांत उणेपण आसलें, ताकाय आमची बरीच भूक लागली, ताण लागली. त्या देखून इसाइया प्रवादी म्हणटा पळया, दुखीचो मनीस तो. कोण? जेजू, देवाचो सेवक. दुखीचो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. देवानच ताच्या पुताक असल्या स्थितीगतींत पाशार जावंक सोडलें जाल्यार मगाळ भावन निबडिनो, म्हाका आनी तुका कितलें सोडचो ना. पूण तितल्यारच आमी निराशी जावचें न्हय. आमचें जिवीत दुखाचें वय, पूण दुखाच्या कोणानच आमी लोळोन आसचें ना. आमचें दूख संतोशान बदलतलें. थोडो वेळ आमकां हांसूंकय आसतलें. फातोर भायर उडोवंक एक वेळ आनी एक वेळ तो एकठांय करूंक, एक वेळ वेंगूंक आनी एक वेळ वेंगी नासतना रावंक. ही ओळ आमच्या सामाजीक स्थितीगती विशयंत, वेवस्थे विशयंत उलयता जावंक पुरो. एक वेळ वेंगूंक, संबंद बांदून हाडूंक, सपोर्ट करूंक आनी एक वेळ वेंगी नासतना रावंक. कोण एकलो व्यक्ती बरें करता जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंडीत जावन आमी ताका सपोर्ट करूंक आसा. पूण तेच व्यक्ती फाल्यां आमचें बरेंपण, उदारपण वायटाक वापरीत जाल्यार, ताच्या वायट फायद्याक तें वापरीत जाल्यार आमी खंडीत जावन ताचे तावन वेंग, ताच्या वेंगे तावन भायर येवंक प्रयत्न करूंक जाय. भायर येवंक प्रयत्न करूंक जाय. मुखारसून म्हणटा पळया, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ भायर ओडूंक. एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमचें तें शिकप आसा, आमचें चिंतप आसा, आमचें जाणवाय आसा. पूण थोड्या काळाक हें वय, पूण नवी नवी चिंतपां येतना, नवी नवी समजून येतना कितें करूंक जाय? नवें साव पवित्रात्म्याचें एक काम, तें आमी स्विकार करूंक तयार आसा जाय. वयेदोळ म्हणून सारवें हें सत धर नासलो, पूण आतां पवित्र आत्मो आनी एक सत उगडापे करता आसतना पयलेंचें सोडून नवें स्विकार करूंक म्हजें तें तसलें उक्तें मन आसूंक जाय. वस्तू पुंजावन दवरूंक,
म्हज्या गरजेक पडटीत कोण ना म्हण हांवें पुंजावन दवरलेले, पूण आतां हांव समजता ह्यो वस्तू म्हाका गरजेक पडना, नातल्या तें उदार जा, त्यो वस्तू सांडूंक प्रयत्न कर. येदोळ म्हणून सर ह्या पातकी जिविताक हांव वेंगून रावल्लो, पूण आतां देवाचें उतर म्हाका म्हणटा रेतीरे वेळार म्हाका समजणी मेळ्ळी, उसवाड मेळ्ळो, आतां म्हाका देवाचें उतर सांगता ही वायट साल सोडून सोड. येदोळ म्हणसर धरून रावल्लो, आतां सोडून सोडटा. मेळ्ळें कुडीचें, अत्म्याचें. चिंत्या तुमी डस्टबीन कुजनात आसलें वेस्ट कुडेन आसतना घराच दवरा, कितें जाता? मुखार सून म्हणटा पळया, एक वेळ वगी रावोंक, एक वेळ उलोवंक. वगी रावंक आनी उलोवंक. खबरो करचें, हेरां विशीं नाका जाल्लें उलोवचें, गे खबर पास करची, हें पुरा उलोवंक न्हय. ह्या संदर्भांनी आमी वगे रावंक. केदाळ उलोवंक, बरें केल्लें पळयतना उलोवंक. समाजीन मस्त व्यक्ती बरे आसात, मस्त बरेंपण आसा. फायड म्हणून लेखल्या व्यक्ती तेंय बरेंपण आसा. तें बरेंपण उखलून धरूंक, ताचे विशयीन उलोवंक, ताची फाट तापटूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. देवाचें उतर आमकां जागयता. मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेश करूंक. केदळा द्वेश करचो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, अब्राहम लिंकन एक पोटी अमेरिकेचो प्रेसिडेंट आदलो, तो एक दीस पळयता की मार्केटींत सांतेंत वस्तू विकल्ले बरी मनशांक विकतले गुलाम जावन. आनी हें पळयल्लो अब्राहम लिंकन द्वेश करता ह्या एका वेवस्थेक, गुलाम पद्दतीक. आनी तो चिंता म्हाका एक दीस अवकाश मेळ्ळलो जाल्यार ही दस्तूर हांव काडून उडयतलो. द्वेश केलो ताणें वायट संगतीचो. मोग करूंक कोणाचो? जेजूनच आमकां सांगलां तुका वायट करतल्याचो मोग कर. आमकां द्वेश करतल्याचो, आमकां अन्याय करतल्याचो मोग करूंक सांगताच. पिडेस्तांचो, अस्कत्यांचो, दुर्बळ्यांचो, निराधाऱ्यांचो आमी मोग करूंक आसा. वय मुखार पावून आनी भयणीनो, हर एक वेळ, हर एक घडी, हर एक संगत त्या त्या वेळा प्रमाणे चलोवंक जाय. पूण आमचें जिवीत आज बेजारायचें जालां. आमचें जिवितान उर्बा उणी जाल्या. देवाचेर आमी भरवोसो सांडला. कित्याक? एक कारण, आमी हसतना रडतां, रडतना हसतां. देवाच्या योजनाक सरी जावन आमी काम करच्या बदलाक आमी आमचीच खुशी करता देखून आमचें तें ती उर्बा ना. तो संतोष देवान सांगचो ताच्या उतरांत आमकां जिवंक मेळना. आज देवाचें उतर आमकां परत्यान जागयत आसतना आमी ताका नमस्कार करया. आमचें जिवीत ताच्या हातीन समर्पणया आनी म्हणया तुज्या वेळा काळा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत सर्व घडोवन. असलें बेसांव तुमकां सुमेस्तांक फावो जावं. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजू